गावांचा सगळे लोक आम्ही त्याची असून आम्ही पडतले काजी असले किती असले सगळे असले आमचे ते त्यांच्या सगळे इदवास करून उडयला ते शॉक झाले ते पळोवन की थंय सगळे कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा आणि या भुरग्यां आता बारीक मोठी हात त्यांच्यानी कशी दीस काडपाचे हांगा आता घरा बांधतले ते सगळे वायट त्यांचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गावान येतले आमी कितें करतली मागीर तांकां शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस पावस पडटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा आयले तर क्वेश्चन मार्क जाता. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात मेगा प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आसा. या प्रकल्पाक लागून आमच्या जाणट्यांनी कसत आयिल्ली आमची जमीन बेकायदेशीरपणान आमकां काळखात दवरून हडप केल्या असो आरोप कारापूरच्या एसटी समाजाच्या लोकांनी केला. ह्याच कारणावेल्यान लोकांनी बेरेस्तारा कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक दिली. आमची जमीन आमकां जाय अशी मागणी तिडकिल्ल्या लोकांनी केली. काजीचे रेनातले पयलींचे आसा आमचे 10 पैशाचे पयलींचे दरेचे आमचे रेन आसले. आयज कितें जालां आता काय ना आम्ही कांदा चुन्ना सगळे विकून आम्ही पोट चलयतले. आता पळय जाल्यार थंय कांयच ना सगळे प्लॉट केले आमकां काय खबरूच नासली. आतां तुमची मागणी कितें आहा? आमचे मागणी आमचे मेळोंक जाय आमकां त्यांचे पयशे मिळाले आमची जागा आमकां मेळोंक जाय. आमी गांवांचो सगळे लोक आमी त्याची असून आमी पोट चलयताले. आमी जाणटी मनशां पळय आमी थंय वचून आमी कितें खावन करून रोवन करून आमी खाताली. आम्ही असले पणस असले काजी भरपूर असल्यो सगळे उमटोन करून सगळे तोडून मोडून उडयले. तुमकां पयलीं सांगूं ना तेंच्यांनी कितें? आमकां काय सांगू ना. करड आडी जावं काजी असले कितें असले सगळे असले आमचे ते त्यांच्यानी सगळे इदवास करून उडयला. तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें आमचे भुरगे बाब फाल्यां कितें करतले आनी सगळे तेंचे जे फ्लड हे आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गांवान येतले आमी कितें करतली मागीर सांग आमकां. तो सुरू जाल्लो तेन्ना तुमी वचूंक ना थंय? आमकां कांयच खबर ना. तुमच्या फुड्यान आमकां वयर आमी आतां हालीं वचना न्हू. वाट बंद आसली आतां वाट बंद आसली कितलीं वर्सां जाली. माझी ताका सांगला की माझ्या तितलीच आमी जागा आमची काजी आसली हांव डेली वचपी मनीस तें आमी चुन्ना कांडा सगळें व्हरून विकून आमी पोट भरताली. आनी आतां हेंच्यांनी सगळी नाशाडी करून दवरल्या थंय कांयच ना. म्हणजे हे आतां अशें करून आमकां कांयच खबर ना हेंच्यांनी कितें केलां आनी शिवलां. आतां या म्हणून आमी गेली आतां मातशें तिके जायना म्हणून आमी फाटीं रावले. पूण आतां तेंच्यांनी काल तो पळय तशें वचून पळयलें थंय सगळी नाशाडी केल्या आमचे रोड केल्या ही आमची जागा कशी दीस आसता अशी करून दवरना. पूण ह्यान फुडें आतां कशें जातलें भुरग्या बाळाची आमची आतां जाणटी पिळगी सोंपतली आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आसा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगा जो एक रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येता त्या संदर्भात एक लोकां मदीं अस्वस्थता आसलेली. लोकांनी जेन्ना पळयलें आपले डॉक्युमेंट्स पयलींचे जे स्क्रुटनायज करून तांकां तेन्ना थोडे डॉक्युमेंट टेनन्सी म्हणून ट्रेस जाल्या तेंचे पूर्वज तेंचे जाणटे जे आशिल्ले पळय टेनंट म्हणून रिकॉर्ड जाल्या. तेन्ना जेन्ना डॉक्युमेंट पळयले तांकां दिसलें की अरे हे जर हांगा व्हडलो रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जाता ते आमी टेनंटेड प्रॉपर्टीज म्हणून काल पयर लोक ते पळोवपाक गेल्ले की आपले टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा काय ना त्यो. ते शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळे कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा थंयची प्रॉपर्टी तेच ट्रेस जायना आनी सगळे कंपाउंडेड जाला. त्या अनुषंगान तेंच्यांनी कोणी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पंचायतीच्यान हांगाच्यान टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डरीच्या बेजीस जी एनओसी दिलेली ती एनओसी जेन्ना पळयली तेन्ना थंय तेन्नाची सरपंच आनी आतांची पंच तन्वी सावंताची सिग्नेचर आशिल्ले. म्हणून थोडे आपुलकीन तिका विचारपाक तिच्या घरा कडेन गेल्ले. स नंतर टायम जाल्लो की तुमकां टेनंटेड प्रॉपर्टी म्हणून ट्रेस जाल्ले एनओसी दिता आसतना म्हणून विचारपाक गेल्ले. सो तेन्ना तन्वी सावंतान तांकां सांगलें की तुमी हें विचारपाक आपल्या पंचायतीन या म्हणून. सो म्हणून आयज सगळीं लोक आपले ग्रीवन्सीस घेवन पंचायतीन विचारपाक येतली. पण हांगा शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस पावस पडटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा आयले तर क्वेश्चन मार्क जाता. आमी पंचायतीक विचारले सरपंचाक ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना. जर आपण सरपंचान एक एश्युरन्स दिला आनी पंचायत बोर्डीन जर तुमची ओनरशीप आसा टेनन्सी तुमकां रायट आसा जाल्यार तुमी आमकां ह्या 2 दिसांनी डॉक्युमेंट सबमीट करात. आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेवन इमिजिएटली थंय स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला. मजगती लोकांनी आपले कडेन योग्य ती कागदपत्रां हाडून दिवची उपरांत ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करतली अशें उतर सरपंच दिव्या नायक हिणें दिलें. तुमचे कितें आतां डॉक्युमेंट आसा ती दियात तुमी आमकां. तेच्या फुडें आमी सगळ्यांना थरयतली पंचायती तुमचे कितें प्रॉपर्टी वयता कितें वयता ते आमी पळयतली आनी मागीर तुमकां सांगतली. पयलीं आमी पळयतली ऑन द स्पॉट आत्तां स्टॉप करूं शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.